Solves poracia mana नोवेंगीत रोसून गया आमचे खातीर चोरया ताणे करून दाखयल्या Solves poracia mana Sontosare git gaita Solves poracia mana Sontosare git gaita Volvena bolis palea Matoili amkan sorbo Soglia potsanda koni Solves poracia mana Sontosare git gaita Solves poracia mana Sontosare git gaita सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता जेडन पोटिपोगू आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया दुसरें दिसांव देवाक दिनवासून भेटयता मॅगी रॉड्रिगीस आपल्या 60व्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यान दवरुया जेनेसिया आनी जेनवारियो द कोस्ता आपल्या बरी भलायकी पासत मागतात देवान तांकां बरी भलायकी फावो करूंक मागुया लिवॉन डिकॉस्टा वेलिसा फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयतात तशेंच आमचो गोंयचो एक्टिविस्ट एंटनी डिसिल्वा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आमचे फिरगोजेची 400 वर्सां मनोवपाची आमची तयारी निमण्या दिसांनी आसा कितें भाशेन ही आमची सुरवात बरे भाशेन जावंक सगळे तयारेचेर आनी तयारी करतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता नाकेली कितेरिया द सिल्वा देवसा ग्रान आग्नेलो डी कॉस्टा दाबोली मारिया क्रूज एलेगांजा जॉन पेरिस आल्तो दाबोली कायतान अंताव बिहाइंड एनएसडी सिंथिया फेर्नांडीस रेजना मुंदी पीटर पॉल नदार आल्तो चिकाली कुस्तोदियो डी कॉस्टा ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया संवसाराची शांती पासत मागुया कितें भाशेन इस्रायल आनी इरान हांचे मदें जें झूज पेटलां तें थांबोवंक आनी शांती जावंक आनी सगळीं जीं कोण ह्या झुजान जखमी जाल्यान तांकां इलाज फावो जावंक आनी जीं सोंपून गेल्यान तांकां सर्गीचें सूख फावो जावंक मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं माग सोद दारार मार भाव भयणीनो हीं उतरां बरीं आनी हीं उतरां कितें भाशेन आमकां देवा कडेन एकवटूंक वो देवा कडेन आमचें कनेक्शन करूंक एक आदार दिता तरी आसतना जायते पावटी आमी आमच्याच वाद्याचीं जाल्या जायते पावटी आमी गर्वान बोल्ल्या जायते पावटी आमची खालतीकाय देवा मुखार खालती जावंक ना पूण मनशां मुखार खालती जाल्या असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो म्याव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया
सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप, तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणा. भाग्योंत पावलून कलास्करान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. गिन्यान नासलेल्या गाल्यास्करांचो तुमकां कोणें मोत बी केलां, कुलसार किडायलोलो जेजू क्रिस्त तुमच्या दोळ्यांक उजीर निवड चित्रायलोलो तर आसा. एक मात तुमचे लागीं विचारता, तुमी पवित्र आत्मो घेतला तो सुमूत पालता देखून घेतला, ओ तुमकां पुरगुटलां तें तुमी स्वत मानलां देखून, तुमी आत्म्यान सुरू केलां तें कुडीन आतां सोंपूंक, इतलें तुमचें मोत उरलां, इतलें तुमी भोगलां तें बेश्टेंच, पूण बेश्टें जावं येता तें तुमकां भरपूर माप आत्मो दिता आनीक तुमचे मोदें विजमितां करता तो. तुमी सुमूत पाडल्या देखून अशें करतात, ओ तुमकां पुरगुटलां तें तुमी बावाडटान स्वत मानलां देखून तोच करता जायत. देवाचें उतर आमचो जबाब जातलो, इस्रायलाच्या देवा जिनवासुया वाखाणुया. परतून म्हणुया, इस्रायलाच्या देवाक जिनवासुया वाखाणुया. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी. आपले पुजेक भेट दिली, तुवें ताणें सोडयली. आपल्या विसरलेल्या चाकराक दाविदाच्या गरोणान एक बोलवोन तारूक सर्वेस्पराक उजबयलो. आमचो जबाब, इस्रायलाच्या देवाक जिनवासुया वाखाणुया. दुस्मानाच्या चपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो. आमचो देव तोतेल्यांचेर हातांतली सोडयतलो. माग आपल्या भक्तिवंत संदेशकारांक तोडी जें ताणें बासायलें तें आतां देवान पाडलें. जबाब, इस्रायलाच्या देवाक जिनवासुया वाखाणुया. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय, ताजे लागीं इश्टापलोलो कोरार आयज मनान हाडलो. आब्रामाक आमच्या बापायक दिलोलो सपूत विस्वासपणीन ताणें आयज सेकी उगडास केलो. जबाब, इस्रायलाच्या देवाक जिनवासुया वाखाणुया. उद्गाराक उबे रावया. Alleluia, 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 Alleluia. तुज्या पुताचीं उतरां चितान आयकूंक आमचीं काळजां उकोड सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात. आनी तो मदयानीर तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उणे उश्णे दी
म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून चल्ला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना आनी तो भितर तावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका, आतां दाराक खेळी घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या, म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताच्या करंदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोण मासळी मागीत जाल्यार तो ताका मासळेचे सुवातेर सोरोप काडून दीत, असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत? वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विचून काडून दीत? तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. गिन्यान नासलेल्या क्रिस्तांवांनो, तुमचेर कोणें मंत्र बीन केला? ही उतरां तुमकां म्हणप सारकें आसतलें? आयज आमच्या कातोल्क भावा भयणांक, आमच्या गोंयच्या कातोलकांक, क्रिस्तांवांक हें म्हणप सारकें आसतलें? गिन्यान नासलेल्या क्रिस्तांवांनो, आयचें पयलें वाचप ह्या उतरांनी सुरू जालां. बागेवन पावलू गालासियाकारांक म्हणटा, गिन्यान नासलेल्या गालासियाकारांनो, तुमकां कोणें मंत्र बीन केला? हें कित्याक म्हणलां? कित्याक खुर्सार खिळायल्लो जेजू क्रिस्त आनी ताचें चित्र तुमचे मुखार आसा, आनी तरी आसतना तुमकां समजना? तरी आसतना जे कोण फटोवपाक भोंवतात, वांकडे शिकूंक भोंवतात, तांचें तुमी आयकतात? वो तांचें आयकोन तुमी तुमचे निर्णय घेतात? तांचें आयकोन तुमी सोबेक वचनासतना रावतात? हें गालेसियाकारांक म्हणलेलें. आयज आमी कितें करता काय? आमच्या मदल्या थोड्यांक हें लागता काय लागना तें आमीच पळोवचें. गिन्यान नासतलीं आसा ते कितें करतात? ज्या कोणाक सुबेज गिन्यान आसा आनी नाडपाक जाय ते नाड भोंवतात. एक सादो एग्जाम्पल, ह्या दिसांनी जें कितें घडलां आमच्या गोंयांत आनी घडटा, आमचीं जायतीं क्रिस्ती भाव भयणां तशेंच हिंदू मुस्लीम रस्त्यांचेर आयलीं. आमच्या गोंयच्या साहेबाक कितें म्हणलां आमकां दुखलां म्हूण. आनी आतां थोडे जाण आसात जे आमच्या भिस्पाक बोटां दाखयतात, आमच्या वडिलाक बोटां दाखयतात आनी म्हणटात हो सरकाराचो, हो BJPचो तो जाप काडना, उलयना, एक लोकांक थोंडावपाक तो रस्त्यांचेर येवंक ना. हातूंत म्हणपी आसात ते अनबावार्थी आसात. एकलो किरीत भाशेन आसा जो बरयता, दलवी म्हणलेलो, नांवूय घेता तेजें, आनी तेचें आयकून आमचे क्रिस्तांव जे आसात, भोव करून एनलायटंड क्रिस्टियन्स, आमचे एनलायटंड, हांव जाणा आमी क्रिस्तांव अशें म्हणपी आहा ते ताळयो वाजयतात. कित्याक? भिस्पाचेर आड उलयला. कितें तरी घडये आमच्या क्रिस्तांवांक वो हे कॅथलीक आसात तांकां, वो थोड्या पाद्रींकूय घडये हरपता भितरल्यान भिस्पाचेर आड, असल्यांचेर भुजांचेर आपलें आर्म जोखून मारतात गुडयो. जाल्यार असल्यांक आयज बागेवन पावलू हें म्हणचें ना? गिन्यान नासलेल्या क्रिस्तांवांनो, गिन्यान नासलेल्या कातोलकांनो, गिन्यान नासलेल्या पाद्रीनो, तुमचेर कोणें मंत्र बीन केलां? आनी भोव करून असल्यांनी जे कोण अनबावार्थी आसात जाल्यार असल्यांतले भायर सरपाक आमची मोत जाग्यार घालपाक ही पळय आसा, ही इमाज क्रिस्ताची खुर्सार खिळायलोली. तो कित्याक खुर्सार मेला? ह्या सगळ्या मंत्रांतले आमकां भायर काडपाक, मेकळे करपाक, सुटका दिवपाक. कित्याक आमी चडशीं मंत्रायिल्लीं जाता, आनी कोण कितें सांगता आनी कोण कितें उलयता ताचेर धरून आमचे निर्णय जायते पावटी जातात.
थोडे पावटी आमी उलयनात, आमी सांगनात आमच्या मनान कितें आसा तें, पूण मनान भितर जें कितें आसा तें घेवन आमचे निर्णय जातात. इगर्जेक वचपाचें काय ना वचपाचें, युथाचे मिटिंगेक म्हज्या भुरग्याक धाडपाचो काय ना धाडपाचो, इगर्जेन काम आसा त्या कामाक वचपाचें वो ना वचपाचें. भितरल्यान भायल्यान सान तोंडार एकदम बरी, ओय फादर कोरया, ओय ओय युथाचे प्रेसिडेंट येस कोरया, पूण निमणो वगत येयल्या उपरांत ना. कित्याक मोतीन भितर दुसऱ्या तोंडार दुसऱ्या उलयता. गिन्यान नासलेल्या क्रिस्तांवांनो गिन्यान उक्तें करात. हें आयज आमकां बागेवन पावलू. म्हाका दिसता शुवर चीट बरोवपाचो, आमकां तर एक चीट बरयली जाल्यार आयज बागेवन पावलू. गिन्यान आमचें ना तें परतून जाग्यार घालपाक जाय. आनी खंय मेळटलें सुवय जरी तर आमकां जावन पडले भाव भयणीनो, कितलेय जाण म्हजे सारके येयले आनी उलयले, कांयच फरक पडना. पूण देव देणें जरी तर आसा जाल्यार तें सारकें, आनी हें देव देणें आमी मागूंक जाय, खालती काय आसपाक गरज. देव आपली देणी बेश्टीच अशींच फुकट उडयना. कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा, दुकरां मुखार तुमची मोतयां उडयनाकात, ते मस्तितले. आनी ह्या पासत देवाची देणी ती मोतयां कशीं, ती बेश्टीच उडोवपाक जायना. कित्याक आमचे मदलीं जायतीं जाणां त्या दुकरां भाशेन आसात, माडयले गेले, कांय कळना, समजना. पूण कोणाक ही देणी फावो जातात आयज जेजू आमकां सांगता, मागात, सोदात, दारार मारात. मागता तो घेतलो, कित्याक मागता तो बेश्टोच मागना, भायर उडोवपाक मागना. म्हाका देणी जाय कसलीं जाल्यार कारण आसा, आनी त्या कारणाक लागून हांव देवा लागीं मागतां, तूं घेतलोय. सांडलोलें आसा सोद, तें मेळटलें. आमची मोत सांडलोली आसा जायत्या जाणांची. कितलेंय सांगल्यार समजना, कितलेय जाण उलयले आनी कितलें आमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडलें तरी पूण समजना. कित्याक मोत उडलोली आहा, सांडलोली आसा मोत. सोद, मेळटलें तुजें गिन्यान मेळटलें. सांडलेलें आसा तुजें गिन्यान, परतें मेळटलें. सोद भावार्थान. आनी जरी तर तुज्यान कांय जायना जाल्यार आनी कोणा लागीं मागूंक जाय. जसो आयज जेजून ईदेक दिल्या, हो एक एग्जाम्पल दिला. आपल्या इश्टाच्या दारार वचून ताणें मारलें, पूण इश्ट बाबडो न्हिदलेलो आसलो. आनी ह्या इश्टाच्यान उठोवंक कित्याक जायना? हें न्हिदप बेश्टें आतां आमी करतात ते भाशेन न्हू, आमचीं घरां आनी आमचे एक एकल्याचे रूम आहात ते भाशेन न्हू. ते सगळे एक बराबर न्हिदताले. आनी जो वडील आसा तो निमणो न्हिदतालो. म्हणटच तो वडील जरी तर काडूंक येतलो हें दार, जाल्यार हीं सगळीं जीं न्हिदलेलीं आसात तांच्या वयल्यान सान चलोन येवपाक जाय. काळोख राती चलता आसतना एकामेकाक माडोवपाक शकता. ह्या पासत म्हज्यान जायना आतां उठूंक, सगळीं न्हिदलीं. भाव भयणीनो, आमी दारार मारीत रावत जाल्यार जें कितें आमकां गरज तें दिवंक देव उठ्ठलोच. जरी त्रास पासून जायत जाल्यार उठ्ठलो. ईदेक जेजू दिता आनी आमकां सांगता, मागात, सोदात, दारार मारात, आनी तुमकां भावार्थाक लागून हें मेळटलें, फावो जातलें, तुमी घेतल्यात. तर आयज आमकां ही कृपा मागुया. आमी मोतीन सांडलोलीं क्रिस्तांवांनूय, पूण खरीं क्रिस्तांवां. आमचो भावार्थ जाणा आसतलीं आनी आमच्या भावार्था पासत आमी उबीं रावतलीं. आमच्या भावार्थाक गोवाय दितलीं क्रिस्तांवां. त्रास कोश्ट पासून पडले जाल्यार, वो कोणूय आमकां चिड्डूंक सोदता जाल्यारूय, वो कोणूय आमचे मदें दुस्पट घालूंक सोदता जाल्यारूय आमी बाराबर रावतले. हांव जेजूची इमाज आमच्या दोळ्या मुखार दवरून, जेजू खुर्सार खिळायलेल्या जेजूचें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जाणा जावन की जेजू म्हाका सोडूंक, जेजू आमकां सोडूंक, जेजू आमकां एक समुदाय कशी, एक सभा कशी सोडूंक ह्या खुर्साचेर मेला. तरीच कृपा भाव भयणीनो आमकां मागुया आनी आमचें मन देवाच्या हातान घालुया, एकामेका पासतूय मागुया. भेटून एक गीत घेऊया, C25.
Prito, Ortavedi, Dice Tuka, Sobatita, Sausarati, Sorba Sosni, Moga Baba, Yedu Adu, Yetzakere Borule, Atat Kalchi, Vidagaru, Dukache, म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पुवी सविचार सर्वेस्पर मादून घेऊ. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सवें सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणान आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. ओ सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगुठुया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पडा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजून सोडयलोलीं क्रिस्तांवां आमी गिन्यान नासलोलीं न्हय पूण गिन्यान आसलोलीं. तर आमच्या गिन्यानाक उजवाड दी म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिराक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी भेट. गीत घेवया R39. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesus, Lord,
प्रार्थूया. सुरपदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादूसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जीवन जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी सुरपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साक मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिशनरी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दबाचीक दाखोवणे तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र खुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्मेचे स्फुर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगोटणारा आमकां कर. आमेन. शेवटाक गीत घेवया F6. Deva, deva karna, Jesus songia kamichoy. Deva, deva karna, Jesus songia kamichoy. Jesus pornolami, sonne kore.
श्री प्रभु